निसर्ग आमकां कितलेशेच गोष्टी दिता, फक्त आमकां ते गोष्टी आजूबाजूक सोदपाची एक नजर आसपाक जाय आनी ते उरबाडून न घेता बऱ्या तरेन स्विकार करपाची संवय आसपाक जाय. जेन्ना पावसाळो येता तेन्ना सगळें निसर्गाचें रूपूच बदलून वयता आनी हे कितलेशेच निसर्गांतलीं झाडां जीं आसा ती वेगवेगळी फळां आमकां दिता. तशेंच एक निसर्गाची एक अमूल्य अशी भेट म्हटल्यार पावसाळी रानभाज्यो. पयलींच्या लोकांक ह्या कितल्याशाच रानभाज्यांची खूब वळख आसलेली, पूण आतांच्या काळान खूब जाणां ह्या रानभाज्यांक विसरत गेल्लेले आसा. सह्याद्रीच्या कुशीन रावपी हे जे गांव आसा, कुटुंब आसा, तेंच्या तर अन्नाचो रानभाजी हो एक अविभाज्य असो भाग आसलेलो, पूण आतां खुबशे जाणां ह्या गोश्टींक विसरत गेलेली आसा. नमस्कार, माझे नाव समृद्धी केरकर आणि आजच्या आमच्या ह्या जंगल बुकच्या भागान तुमचे सगळ्यांचे हांव मनापासून स्वागत करता. तर आयज आमी अशेंच विसरत चल्लेल्या ह्या भाजयांची परत ओळख करून घेवया आणि निसर्गा कडेन आमी कशा तरेन एकरूप जावन रावतली अशें आमी वाटे सोदया. चला तर आयज आमी वेगवेगळे रानभाज्यो जे आसा ते पळोवया. तर ही जी तुम्ही हांगासर भाजी पळोवपाक शकता हेका घोटवेल अशें म्हणटा. तर म्हाजो गांव जो आसा घोटेली, तर तेका ह्या वेली पासून नांव पडलां अशें म्हणटा. आनी ही जी घोटवेल आसा तेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें स्मायलॅक्स ओवॅलिफोलिया. आनी तेजे हे जे अशे कोवळेशे आंकूर असतात न्हू, ते आंकूर काडटात आनी तेजी भाजी करतात. तर ही वेल वळखपाची कशी, तर हे सुद्दां पान जे आसा ते घोटवेलीचेच पान आसा, पूण ते जून जाल्लेले आसा. हे भाजये खातीर वापरिनात, पूण तेजे वळखपाची पद्दत म्हटल्यार हेजे लायनी जे आसा ते एकदम विशिश्ट प्रकारचे कशे आसा, लांब आसात, पळय उब्या तरेन आसात. आनी ही जी वेल आसा ती खूब अशी मोठी जाता आनी तेका अशे कांटे आसतात जून जाल्या उपरांत. पूण हेजो जो वयलो कोवळो आंकूर जो आसता, जो हांगासर तेंगशेचेर तांबडो कसो जाता न्हू, तो काडटात आनी तो सारको सहजपणान मोडटा. आनी ते मँग्रोचे आंकूर जे आसता तेज्या भशेनूच मातशीशी चव आसता तेजी. मागीर हेजी भाजी करपाक जाता आमच्यान. जाय जाल्यार आमी भितन कितें सुंगटां बी तशें कितें घालूं शकता, किंवा बेश्टी सुद्दां भाजी करीत जाल्यार खूब चविश्ट अशी भाजी आसता. तर हेजें नांव स्मायलॅक्स ओवॅलिफोलिया. आनी ह्या भाजयेन औषधी गुणधर्म सुद्दां खूब आसा, जशें की पचन शक्ती खातीर बरी पडटा भाजी. आनी पारंपारीक औषधांनी बीन तेजो खूब उपयोग केलो वयता, जशें की रक्त शुद्धीकरणा खातीर. आनीक बरेचशे उपयोग जे आसा ते ह्या नैसर्गीक भाजयां पासून आमकां मेळटा. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार ह्या भाजयांनी कसलीच आमी कॅमिकल्स यूज करिना हे भाजयो लावपा खातीर. तर हे नैसर्गीक रित्या निसर्गान आमकां मेळटात भाजयो. तेज्या खातीर पावसाळ्यान हे भाजी आमी चडान चड खावपाक जाय. तर ह्या वेली बद्दल सगळेच युनीक आनी खूब सुंदर आसा. ही तिजी फळां आसा, ती फळां सुद्दां पळया कशी वेगळ्या पद्दतीन, म्हणजे एकदम गोल घोंसान येता तशी फळां. आनी तशी तेजी फुलां सुद्दां धव्या रंगान फुलता, अशीच गोल घोंसांनी फुल्लेली पळोवपाक मेळटा. तर अशी ही घोटवेलीची वेल जी आसा ती ह्या कांय गोश्टी वयल्यान वळखपाची.
तर पावसाळ्यान खंय अशी चलता आसतना आमी जमनीचेर ही अशी पानां खुबदां पळयला आसतली, एकदम कॉमनली आमकां दिसून येतात. तर हेजो सुद्दां भाजयेन वापर केलो वयता. तर हेका गोजीब अशें म्हणटा. तर म्हाका अशें दिसता की गोजीब हो शब्द एकाद वेळेर तेजो जो जिबे सारको आकार आसा तेज्या वयल्यान येवं शकता. म्हटल्यार गोजीब म्हटल्यार गोरवाची जीब असोय बी अर्थ आसूं शकता. तरी गोजीबेची भाजी आसा, गांवांनी हेची भाजी करतात. तशेंच हेजो पानांचो जो लेप आसा तो कसली जखम बी जाली जाल्यार तेजेर ह्यो लेप लायलो वयता. हेजी एकदम अशी कवळी पानां जी आसा ती आमी काडून तेजी भाजी करूं शकता. पावसाळ्यान आनी एक सहजपणे मेळपी अशी रानभाजी म्हटल्यार ह्यो बोंडकाळो. हेजें सायंटिफीक नांव जें आसा ताका चिलोकॉस्टस स्पेशियोसस अशें हेजें सायंटिफीक नांव आसा आनी ताका क्रेप जिंजर अशें बी म्हणटा. तर हेका एक वळखपाची तेजे गोश्ट म्हटल्यार ताका धव्या रंगाचें एक फूल येता, तुरो कसो, म्हणजे अशें सकयल्यान तांबडे एक बोंड कशें येता आनी वयर धव्या रंगाचें फूल येता. आनी हेजी जी कवळी पानां आसा वयली वयली ती काडून तेजी भाजी करप आसता. तर बोंडकाळ्याची ही जी भाजी आसा ती पचन क्रियेक मदत करता. तशेंच ब्लड शुगर मॅनेजमेंट आनी सूज जी आसा ती कमी करपाकूय मदत करता. बोंडकाळ्याक मराठीन पेव किंवा पेवगा अशें म्हणटात. आनी एक वाक्यप्रचार तुमी आयकला आसतलो, पेव फुटणे म्हणून. तर ह्यो वाक्यप्रचार आसा तो ह्याच झाडा वयल्यान येयल्लो आसा. आनी पेव फुटणे म्हटल्यार खंयच्याय गोश्टीची भरमसाट वाड जावप, मागीर स्वभावांतली एखादी गोश्ट आसूं किंवा आनी कसली गोश्ट आसूं, एखाद्या गोश्टीची भरमसाट वाड जावप हेका पेव फुटणे अशें म्हणटात. आनी हे जे बोंडकाळ्याचें जे झाड आसा ही रोंपां ती पावसाळ्यान तशीच एकदम सगळे कडेन आमकां भरभरून दिसपाक लागतात. तर आमच्या आजूबाजूच्या परिसरान एकदम सहजपणान मेळपी आमकां सदीच दिसपी अशी एक रानभाजी म्हटल्यार दिणो. तर ह्या दिण्याचें आमच्या संस्कृतींनी खूब महत्व आसा. तुळशीच्या लग्नाक ह्यो जो दिणो आसा तेजी काठी जी आसा ती विष्णू देवाच्या रुपान अशी पुजता आनी तेजें रिप्रेजेंटेशन म्हणून तुळशीन आमी ही काठी रोवन दवरता. तशेंच काणकोण हांगासर वेळीप गांवकर जे समाज आसा तर तेंच्या समाजानूय दिण्याचें खूब महत्व आसा. आनी तेंचे सण जे आसा तितून तेजे उपयोग केलो वयता दिण्याचो. तर हेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें लिया इंडिका आसा आनी हेज्या पासूनय भाजी केली वयता. पूण हे भाजयो करपाक कांय विशिश्ट पद्दती आसात. खुबशे लोक विसरलेले आसात हे सगळे भाजये करपाचे. पूण जर आमी सत्तरींतल्या कांय लोकांक विचारले जाल्यार ह्या भाजयेचो खुबदां ते करतात अशी म्हायती आमकां मेळटा. पूण हे भाजयो कश्यो करप, हेजी पद्दत कशी आसा हें आमी पयलीं सारकें विचारून घेवपाक जाय आनी मागीरूच हे भाजयो करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. तर ही एक तशी विस्मृतीन गेल्लेली कशी दिण्याची भाजी आसा, लिया इंडिका. पावसाळो सुरू जालो की रोखडोच एका आठवड्यान सगळे पठार जे आसता, पृथ्वी आसता सगळी हिरवी शाल पांघरून घेता. आनी ह्या हिरवळीन आमकां चडान चड दिसपी भाजी म्हटल्यार ही तायकिळ्याची भाजी. ही सगळ्यांची आवडीची अशी तायकिळ्याची भाजी. बाकी सगळे जरी पारंपारीक ज्ञान आसा ते विसरले किंवा सगळ्या भाजयांक जरी विसरले तरी दर वर्सा तायकिळ्याची सगळ्यांक याद येता. आनी हे तायकिळो जो आसा तो फक्त खावपाकूच बरो लागता अशें न्हू, तर तेजे औषधी गुणधर्म सुद्दां खूब आसात.
गोंयांतल्या कांय गांवांनी तायकिळ्या एक गोष्ट सांगली वयता. तर ती गोष्ट अशी आसा, चवथ जेन्ना लागीं येयली तेन्ना सगळीं जाणां एकदम उत्साहान आसलेले. पूण एक अशें घर आसलेलें ज्या घरान खूब गरिबी आसलेली आनी तितूंतली एक जी बायल आसा तिका खूब वायट दिसलें आनी ती एकदम चिंतपाक लागली की आपल्या कडेन गणपतीक दिवपा सारकें अशें कितेंच ना, आपूण गणपतीक कितें म्हणून भेट दिवं शकता. तर तेन्ना विचार करून तिच्या अशें लक्षान येयलें की आपूण आपल्याक जें कितें आवडटा तो म्हटल्यार तायकिळो जो आसा तो इतक्या औषधी गुणधर्मांनी भरलेलो आसा, तर आमी तायकिळोच दिलो जाल्यार देवाक. तर असो विचार करून तिने आपल्या मना पासून एकदम तायकाळो गोळा केलो आनी देवाक अर्पण केलो. आनी दुसरे दिसा एकदम वेगळीच गजाल जाली. जेन्ना दुसऱ्या दिसा तिने देवाच्या फुड्यान पळयलें जाल्यार ही तायकिळ्याची पानां जी आसा तिचें रुपांतर सोन्यान जाल्लेलें आसलें. तर खरें म्हटल्यार ही गोश्ट आमकां एकदम अशी भुरगेपणाची किंवा जादूई अशी अविश्वसनीय दिसपाक शकता. पूण ह्या गोश्टीन सुद्दां कितें सांगपाचो प्रयत्न केला की तायकाळ्याचे इतले गुणधर्म आसा, इतले औषधी उपयोग आसा की तायकाळो ह्यो खरो म्हटल्यार आमच्या जिवनान सोनेच आसा तेचें महत्व. तर हे जे झाड आमी पळोवंक शकता हे कोसमाचें झाड आसा, हेका मराठीन कुसूम अशें म्हणटा. आनी हेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें श्लीचेरा ओलियोसा अशें नांव आसा. तर पावस पडून कांय दिसा उपरांत हेका बारीक बारीक फळां लागता, कोसमाची फळां, आनी ती जर उगडली जाल्यार जेली भशेन भितर, आतां लिची आसता न्हू त्याच प्रमाणे एक पिवळसर कशी जेली आसता आनी ती खावपाक खूब बरी लागता. म्हळ्यार आंबट गोड अशी तेजी चव आसता आनी तेच्या पासून कितलेशेच पदार्थ करपाक मेळटात. कांय भागांनी आमी जशे कडयेन तोर किंवा सोलां वापरता तशी कोसमाची फळां जी आसा तिजी जेली जी आसा ती वापरली वयता कडयेन बीन. तर तशेंच तेच्या पासून सरबत करपाक येता. जे सरबत जे आसा ते जर पॅशन फ्रुटाचें तुमी सरबत टेस्ट केला जाल्यार तेच्या भशेनूच कांयशी चव आसता, खूब बरें लागता सरबत चवीक. आनी त्याच बरोबर लोणचें करूं शकता आमी हेजें, आनी अशे कितलेशेच आंबट गोड पदार्थ आमी कोसमाच्या फळां पासून करूं शकता. तशेंच कोसमाचें झाड जें आसा तें गोंयान तशेंच कोकण भागान हेका खूब अशें महत्व आसा. आनी देवचाराचें झाड किंवा राखणदाराचें झाड अशें हेका म्हटलें वयता, कारण तेजे सकयल बरेच फावटी आमकां घुमटी पळोवपाक मेळटा देवाची. आनी गोंयान मेणकुरे हो जो गांव आसा थंयसर एक 12 जाणांचें म्हणून झाड आसा. तर हे 12 जाणांचें झाड कोसमाचें झाड आसा. आनी वरासभर हेजी वेगळी वेगळी रुपां आमकां पळोवपाक मेळटा. जशें की आतां हे अशें हिरवेगार आमकां दिसता झाड, पूण हेच झाड जर आमी स्प्रींग सिजनान जर पळयलें जाल्यार हेजें रूप जें आसा तें एकदम बदललेलें आमकां दिसतलें. कारण की त्या वेळार हेजे खरें जे नवी तेका पालवी फुट्टा आनी हेजो रंग जो आसा तो एकदम तांबडोच जाल्लेलो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खूब सुंदर दिसता हें झाड त्या वेळाचेर. आनी हेका पावसाच्या सुरवातीक बारीक बारीक फळां येता. पावसाळ्यान हे रोग तुमी खुबदां पळयला आसतले. गोंयान हेका चिड्डो म्हणटा आनी चडशा वेळार आमी हेका एक अशें अनावश्यक अशें वीड अशें म्हणून आमी हेजेर दुर्लक्ष करता किंवा हे सगळें आमी कापून उडयता झाड जें आसा तें. पूण ही एक रानभाजी आसा आनी चडशा वेळार गोंयान चडशे जाणांक खबर ना, पूण आसाम आनी बंगाल ह्या भागान चडसो हेजो उपयोग केलो वयता. आनी ही चव जी आसा ती खूब बरी लागता, एकदम अशी रसदार कशी आसता ही भाजी, चिड्ड्या भशेन पाणी आसता भितर खूब सामकें. आनी हेजी पानां ही पळया बारीक अशी हार्ट शेपाची शायनी पानां आसात, चमकदार कशी. आनी चडशा वेळार ही अशी ओलसर आनी दमट जाग्याचेर अशें दुरीग आसता थंयसर शेळो येता तेज्या वांगडाच ही भाजी येयल्लेली तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हेजी तुमी हरवी सुद्दां पानां न्हू सालादान बी वापरूं शकता. आनी तशेंच थंडी जाल्यार हेजी च्या करतात, म्हटल्यार ही उकडून हेजी च्या केली वयता, सुपांनी घातली वयता. तशेंच जगभरान वेगवेगळ्या पदार्थांनी हेजो वापर करतात. नुस्त्याच्या कितें नुस्त्या वांगडाय ही भाजी केली वयता, तशेंच वेजूय केली वयता. आनी हेजी तर हेजें सायंटिफीक नांव जें आसा
ते पेपेरुमिया पेलुसिडा अशें आसा. तर म्हाज्या हातीन जी फळां आसा ती सगळ्यांची आवडती एक रानभाजी आसा पावसाळ्यांतली. तर हेका आमी फागला म्हणटा, पूण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी हेका वेगवेगळी नांवां आसा. कांय जाग्याचेर हेका काटला म्हणटात, कांय जाग्याचेर करटोला म्हणटात. तशें प्रत्येक भागान हेका वेगळें वेगळें नांव आसा. आनी हेजी भाजी खूब बरी जाता आनी ती खूब औषधी भाजी आसा. जी सायंटिफीक नांव आसा मोमोर्डिका डायोका. आनी हेजी आमी कापां सुद्दां करपाक शकता, अशें स्लायस मारून जशी बटाट्याची कापां करता तशी हेजी कापां खूब बरी लागता. आनी तशेंच हेजी भाजी करतात, कारुत्याची भाजी जशी करता तशी, पूण ही कोडून आसता आनी एका वेलीचेर ही फळां लागता. आनी अशी पळय काटे कशे आसा तेका भायल्यान काटे कशे आसता आनी तेका एक पिवळें फूल येता, तेज्या वयल्यान ती वेल वळखूंक शकता आमी. आनी अशी फळां लागता, खूब औषधी अशी फागलाची भाजी आसा. तर हांगासर आमी ही भाजी पळोवंक शकता, बारीकशी एकदम गोल हेजो आकार जो आसा कमळाच्या पानां भशेन असो गोल कसो आसा आकार हेजो. तर ह्या भाजयेक ब्राह्मी अशें म्हणटा आनी आयुर्वेदान न्हू हेचें खूब म्हत्व आसा. तर हेजें सायंटिफीक नांव आसा सेंटला एशिएटिका. आनी हेज्या पासून भाजी जावं शकता, सुपांनी हेजो वापर करतात, तशेंच हेजो पावडर बी करता आनी बॉर्नविटा भशेन पावडर आसता हेजो. आनी खूब वेगळे वेगळे प्रकार करूं शकता आमी, तेजे पासून च्या करूं शकता आनी हे खूब वेगळ्या वेगळ्या पदार्थांनी हेजो उपयोग करूं शकता. तर आयुर्वेदान हिका भरपूर म्हत्व आसा. अशी ही ब्राह्मी आसा. तर म्हाज्या हातीन बी दिसता तुमकां, तेका गारकाणी म्हणटा आमी आनी हेजें सायंटिफीक नांव आसा एंटाडा रेडी. तर ही जी बी गारकाणीची आसा, तर गारकाणीची शेंग आसता न्हू ती जगांतली सगळ्यान लांब शेंग अशें म्हणटात. तर ती 5 फिटां पर्यंत वाडोवंक शकता, तेजी उंची आसता. आनी तेज्या बद्दल तेज्या पासून खूब वेगवेगळे जगांतल्या भागान लोक वेगवेगळे गोश्टी तयार करतात. जशें की हेच्या भितन जे गर कसो आसता तो काडून तेज्या पासून एक इन्स्ट्रुमेंट केले वयता, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आसता ते. तशेंच आमी केरला गेल्लेली तेन्ना आमी पळयलें की हे जे बियो आसात ते थंयसर खूब प्रमाणान मसाज करपा खातीर, बॉडी मसाज करपा खातीर वापरतात. पूण आमच्या गोंयान हेच्या पासून भाजी केली वयता आनी ते करपाक एक खूब व्हडलो असो प्रोसेस आसा. तर हेजी जर केन्नाय भाजी करपाक जाय तुमकां जाल्यार 70 कांय गांव आसा तितूंतल्या लोकांक हेज्या भाजयेची रेसिपी खबर आसा. आनी खास करून ही भाजी जी आसा ती दिवाळीच्या वेळार केली वयता. आनी कोणाक करपाक जाय जाल्यार तेजे सारके ते मेथड जे आसा ते जाणून घेवन कोणी करपाक वयपाची. आनी एक हेजे सगळ्यांक ही बी पळोवन थोडे जाणांक याद येवं शकता की ल्हान आसतना खूब जाणां न्हू ही बी आसता ती अशी गुण्याचेर झरोवन तिजो बारीकसो एक चटको लागता हातीक, अशी जर हातीक कोणाच्या लायली जाल्यार. तर ही कोणी ल्हान आसतना बी अशी हेज्या वांगडा खेळ्ळा आसतलो. हे जे तुमी हांगासर फुलांचो घोस पळयता तर तेका हरणदोडी अशें म्हणटा आनी आयुर्वेदान तेजें भरपूर म्हत्व आसा. तर ही फुलां जी आसा ती एकदम हिरवी जशी तेज्या पानाच्याच रंगाची आसता, सहजपणे दृश्टीक पडना पूण दिसोंक खूब बरी दिसतात आनी तेजें इंग्लीश नांव आसा ड्रेजिया वॉल्युबिलिस. तर हेजें आयुर्वेदान खूब म्हत्व आसा आनी खूब औषधी गुणधर्मान युक्त अशी ही भाजी आसा. तेज्या फुलांची भाजी मातशी अशी कडवट कशी लागता पूण तिजी चव जर सारकी घेत जाल्यार खूब बरी आसता आनी ही खूब उपयुक्त अशी भाजी आसा. तर आमी गोवा आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर जर गेली जाल्यार थंयसर आमी पळोवंक शकता की रंगीबिरंगी फुलांनी पठार एकदम सजलेलो आसता. तर हेतूनच एक मेळपी पठाराचेर मेळपी एक फूल म्हटल्यार स्मिथिया हिरसुटा म्हणून. ते पिवळ्या रंगाचें फूल आसता आनी पळोवपाक खूब बरें दिसता. पूण तें फूल फुलच्या पयलीं तेजें बारीक झाड आसा तेजे कवळी पानां जेन्ना कवळी आसता न्हू तेन्ना ती पानां काडून तेजी भाजी केली वयता आनी तेका तेंच्या भागान नालीची भाजी अशें म्हणटा. तशेंच गोंयान ह्या भाजयेक कवळीची भाजी अशें बी म्हणटात. तर आमच्या कडेन कुड्याचे 2 प्रकार मेळटा. एक नागल कुडो आसा आनी एक शेंगेचो कुडो आसता. तर ह्या कुड्याचें नांव हॉलॅरेना प्युबेसन्स म्हणटात. तर तेका लांब शेंगे येता आनी पावसाळ्यांत ह्या शेंगे जेन्ना कोवळे आसता
तेन्ना त्या शेंगांची भाजी केली वयता। तर ही भाजी करपाक सुद्दां एक विशिश्ट पद्दत आसा। ती उकडून तेजे जो कडवटपणा आसता तो पयलीं काडलो वयता, वेवस्थीत अशी एक पद्दत फॉलो करून तेजी भाजी करतात। कदंबाची फुलां तुमी पळयलाच आसतली। तेजें सायंटिफीक नांव आसा निओलमार्किया कदंबा। तर अशें म्हणटात की श्रीकृष्णाचें आवडीचें झाड आनी तेजे सावळेन श्रीकृष्ण खेळा आसलेलो ल्हान आसतना। तर अशें कदंबाचें सुंदर झाड आसा, तेज्या फुलां खातीर आमी तेका वळखतात। तेजे फुलां जेन्ना फुलतात तेन्ना एक सुंदर वास सगळे कडेन पसरता आनी चडशीं जाणां हेका तेज्या ऑर्नामेंटल पर्पजा खातीर लायतात। तर हे कदंबाची फुलाची जे वयले पाकळे आसा ते काडल्या उपरांत जो बॉल मेळटा ते खरें म्हटल्यार कदंबाचे फळ कशें लोक वापरतात आनी ते कापून खातात थोडे लोक, आनी ते थोडे तेजी चव आंबट कशी आसता थोडीशी। आनी कांय भागान ह्या कदंबाच्या फळाची भाजी सुद्दां केली वयता। डायस्कोरिया पेंटाफायला ही एक चडांत चड गोवा कर्नाटका किंवा गोवा महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरीच्या भागांनी मेळपी भाजी आसा। तशेंच कोकणान सुद्दां ही भाजी खूब कडेन पळोवपाक मेळटा आमकां। मराठीन हेका चाईचा मोहोर अशें म्हणटा आनी तेजो जो मोहोर येता न्हू तेजी भाजी करप हे खूब फेमस अशी आसा त्या भागांनी। पूण गोंयान चडश्या वेळार ह्या मोहोराची भाजी म्हणजे चड कोणाक खबर ना, पूण तेजे आंकूर जे आसा ते आमच्या भाजयांनी खूब वापरतात। तर तेका चाईची भाजी अशें म्हणटात आनी अशी 3 पानां किंवा 5 पानां अशो विशिश्ट प्रकारची तिजी रचना आसता पानांची। तर तेज्या वयल्यान त्या वेलीक वळखतात। हे जे डायस्कोरिया पेंटाफायला आसा तेजे रूट सुद्दां आसा न्हू तेजी सुद्दां अशे खाद्यपदार्थान वापर करतात। डोंगराळ भागांनी कशी गेली टेकडेचेर कशी जाल्यार आमकां थंयसर एक गवता भशेन उगवपी एक भाजी पळोवपाक मेळटा। तिका गोंयान सुळेची भाजी अशें म्हणटा आनी तेजें सायंटिफीक नांव आसा क्लोरोफायटम ट्युबेरसम। तर तेका धव्या रंगाची फुलां येता तेजे तेंगशेचेर, पूण ती फुलां येवच्या पयलींच तेजे जे पाते आसा तेजे कवळे आसतना भाजी करतात। तर दुणदुणो ही एक अशी आमकां आमच्या भागान वीड कशी पळोवपाक मेळपी वनस्पती आसा। तेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें अल्टरनंथेरा सेसिल्स अशें आसा। तर ह्या भाजयेक वळखपाची पद्दत म्हटल्यार तेका न्हू बारीक अशी धवी धवी फुलां येतात आनी ही खूब कॉमन भाजी आसा। खूब जाणांनी तेका पयला आसतली आनी वीड म्हणून तेका अशें काडूनय उडयला आसतलें, पूण ही एक भाजी आसा। हेजे खूब औषधी गुणधर्म सुद्दां आसात। भारंगीची भाजी सगळ्यांकूच खबर आसतली। अशी लव्हेंडर कलरची फुलांचे घोस आमी पयला आसतले। तर हेका सायंटिफिकली क्लेरोडेंड्रम सेरेटम अशें म्हणटात आनी हेजी पानांची भाजी खूब जाणांक खबरूच आसा, पूण जी फुलां जी आसा जी दिसोकूय इतकी बरी दिसतात पूण तेंची सुद्दां भाजी करतात। जशी आमी शेगिलाच्या फुलाची भाजी करतात तशीच ह्या फुलांची भाजी केली वयता आनी तशीच तेजे पानाची कोवळी पानां जी आसा न्हू ती कोवळी पानां काडून तेंची बी भाजी करतात। मातशीशी कडवट कशी चव आसता हेजी, पूण तेकाय बीन तशी तयार करपाची एक विशिश्ट पद्दत आसता आनी तशी म्हटल्यार तेका मातशी वाफ लावन अशी आमी पानाची तेजी भाजी करूं शकता आनी मातशी तिचो कडवटपणा कमी करपाक शकता आनी तशीच तेज्या फुलांची भाजी करूं शकता। हेजे खूब औषधी गुणधर्म आसात। तशेंच जोर येयलो जाल्यारूय ह्याच्या फुलांचे पाणी आमी उकळून घेवं शकता किंवा आनीकूय वेगवेगळे जे रोग आसा तेतूनय हेजे पानांची भाजी मदत करूं शकता। गोंयान खारफुटीच्या वनान जर तुमी गेले जाल्यार आमकां थंयसर 2 वरायटीज अशे पळोवपाक मेळटा, सोनेरिशिया कॅसोलारिस आनी सोनेरिशिया अल्बा म्हणून। तर तेका फळां लागतात आनी तेजी फळां जी आसा तेका मँग्रो एप्पल अशें म्हणटा आनी लोकली तेका चीप म्हणटात। तर हे चीप जे आसा ते जर आमी टेस्ट करून पयले जाल्यार ते आंबट अशें आसता, आंबट गोड पिकल्या उपरांत जाता आनी तेजी चव खूब बरी आसता। तर ह्या मँग्रो एप्पला पासून आमी लोणचें करपाक शकता। तर
खुबशा अशा कोस्टल भागांनी ह्यो मँग्रोव ॲपल जो आसा तो खाद्य पदार्थांनी वापरलो वयता. तेजे सरबत केले वयता. केरळान सुद्दां हेजो मोहितो करतात. हे जे फळ आसा तेका डिलेनिया इंडिका अशें म्हणटात आणि आमच्या भागान हेका करमळ अशें म्हणटात. तर करमळाची 2 झाडां आसा. एक झाड आसा ते डिलेनिया पेंटागायना आसा. तेजी पानां बी असतात ती जेवण वाडपा खातीर वापरली वयता. आणि तशेंच हे एक डिलेनिया इंडिका हे झाड आसा. तेजी फळां जी आसा ती खातात आणि तेजी आंबट चव जी असता ती खूप बरी लागता आणि तेच्या पासून लोणचें करू शकता आमी किंवा अजून असे वेगळे वेगळे आंबट गोड पदार्थ आमी ह्या फळांपासून करू शकता. तशेंच हे फळ मातयेकूय बांदतात आणि दिसपाक ते अशे एकदम फुला सारखे असता आणि एकदम वेगळी रचना असता तेजी. अशें हे एक आगळे वेगळे फळ आसा. तर आनी रानभाजी म्हटल्यार तमिळनाडिया उलिजिनोसा म्हटल्यार आमच्या भागान हेका पेंड्रे अशें म्हणटात. आणि हे फळ जे आसा ते दिसपाक पेरू सारकें दिसता आणि हे फळ उकडून तेजी एक विशिश्ट पद्दत आसा. त्या पद्दतीनुसार तेजी भाजी करतात आणि तेजी चव जी आसा ती बटाट्या भशेन लागता. तशेंच हेजी आमी भजी सुद्दां करपाक शकता आणि अशे वेगवेगळे पदार्थ करपाक शकता आणि ही चव खूब बरी आसता. आणि हे जे फळ आसा ते चडशे फावटी आमकां जंगलान भितन अशें पळोवपाक मेळटा आणि मातशें रॅर कशें आसता आणि आतां खूब कमी जाणांक हेच्या बद्दल खबर आसा. तर अश्यो ह्यो रानभाजयो आसात ज्यो आमच्या आजूबाजूकूच आमकां पळोवपाक मेळटा पूण चडश्या वेळार आमचो लक्ष तेंच्या कडेन वचना. आणि आयज आमी बरीचशे हितुरले हे रानभाज्यो करपाची पद्दत आसा किंवा हे रानभाज्यो वळखपाचें कशें हे सगळें आमी पारंपारीक ज्ञान जें आसा तें खंय तरी विसरत येयल्लेली आसा आणि तें आमी जपून दवरपाक जाय आणि आमच्या निसर्गा कडेन जोडून रावपाक जाय. हेचो हो एक बारीकसो प्रयत्न आसलेलो. तर हे सगळे रानभाज्यो काडटना आमी कांय गोश्टी लक्षांत दवरपाक जाय. जशें की आमी कांय भाजयो ज्यो आसात ते खूब सारके दिसतात एक दुसऱ्या पासून. जशें की हांवें पेंड्रो सांगलो. तो पेंड्रो आसा तो पेरा भशेन दिसता किंवा आनी एक फळ आसता गेळो म्हणून तर ते विशारी फळ आसता तर तेज्या भशेनूच दिसता. अशेच खुबशे वरायटीज आसा जे एकमेकान सारके दिसतात. तर आमी हे भाजयो काडटना कांय काळजी घेवपाक जाय आणि सारके वळखूनच काडपाक जाय. तशेंच आमच्या गांवांतल्या जाणटेल्यांची मदत घेवन हे भाजयो आमकां वळखपाक येवपाक जाय आणि आमी करतनाची सुद्दां तेंची एक वेगळी वेगळी पद्दत आसा ह्या भाजयांची तर ती सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आणि दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां रानभाजयो काडपाची सुद्दां पद्दत आसना तर आमी अशे जंगलान वचोन हे सगळे भाजयो ओरबाडून हाडपाक जायना. तर तेजी आमी कॅर करून एक आदरान अशें हांव एक आदर दवरून निसर्गा प्रती वेवस्थीतपणान हे भाजयो आमी काडून हाडपाक जाय. तशेंच हे एक आमचे निसर्गा प्रतीचे नातें जें आसा निसर्गा वांगडचें तें जपून दवरपाचो आमी सदांच प्रयत्न करपाक जाय. तर आयच्या भागान हांगाच थांबता आणि परत एकदां मेळया अशाच एका विशया वांगडा. धन्यवाद.